सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे बेडीन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आना ग्रासा नोरोना हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फाबो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता चिकालींची जी सगळीं मरून गेल्यान तांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फाबो करूंक हे भेटींत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, सावियोला फेर्नांडीस आनी फामील. बिहायंड एनएसडी ज्योती स्वामी आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक देवा लागीं मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी पावस पडला जायतो आनी वेगवेगळे कडेन लोक जायतो त्रासान पडलेलो आसा. वेगवेगळे कडेन डिवेलपमेंटाच्या नांवान ज्यो ड्रेन्स भरलेल्ले आसात, फ्लडिंग्स जाल्ले आसात, लोकांच्या घरांनी उदक भरलेलें आसा. ह्या सगळ्यां पासत मागुया आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगान रावात. जेजू आमकां आपल्या मोगान सांबाळटा, राखता. जायते पावटी ह्या जेजूच्या मोगांतली आमी भायर रावल्या म्हणजे आमच्याच स्वाद्याचीं जाल्या, आमचींच चिंतनां, आमचेच आवंडे आनी हे भाशेन जेजूच्या मोगांतली भायर पडल्या. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आनी बराबर म्हणुया हांव पातकी सुर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी अशी खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कुरपेन प्रमाणीक जाता आनी दोळडिरी आसल्या ती भागी जाता. तुज्या कोरन्यांचो आनी देण्याचो फोड दोयेन पडे आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगान थीर रावूंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां ओळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करूंक आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसले जूं शिसाच्या माथ्यार घालूंक तुमी कित्याक म्हूण
देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलून आपणा वरवीं देवान विदेशा मोदें केल्ले सगल्या खुणाची आनी विजमिताची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हे प्रवाद्याचे उतरा पोरमोणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव पोत्तून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोट्टानांतलो उबो कोत्तलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां जाणें जायत्या काळांत हांव हें कळीत केलां, तोच सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत हें, देवाशी परतून येयात. त्या विदेशाचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मोनजातीचें मांस आनीक रोगोत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूट परगट करपी आदल्या काळार्थावन आसात आनी दर सोनवाराक देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर. आमचो जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. परतून म्हणया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनाक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगुटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तिका केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार
म्हज्या मोगान रावतल्या. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हज्या मोगान रावात. धाकटेशें वाक्य, स्मॉल सेंटेन्स. आनी हें धाकटेशें वाक्यान भाव भयणीनो जायती जाणवाय, आनी तातूंतली जाणवाय ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान थोडक्यान आमकां मेळटा. म्हज्या मोगान रावात जरी तर जेजू म्हणटा जाल्यार मोगान रावंक कितें करपाक जाय तेंय सांगता. आनी केन्ना आमच्यांनी समजूंक जाता की आमी वय जेजूच्या मोगान आसात. पयलीं आपूण कितें करता तें जेजून सांगलां. हांव म्हज्या बापाच्या मोगान आसा आनी हांव ताच्यो आज्ञा सांबाळटां. तुमकां जरी तर म्हज्या मोगान रावपाक जाय जाल्यार सादी वस्त आज्ञा सांबाळात. आज्ञा सांबाळून आमच्यान मोगान रावपाक जाता जेजूच्या मोगान. आनी ताचो फोड वो परिणामूय जेजून सांगला. जरी तर तुमी म्हज्या मोगान रावशात जाल्यार म्हजी कुशालकाय तुमचे सवें आसतली आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जातली. संवसारान भाव भयणीनो आमी कितें करतात तितलें कुशालकाय जोडूंक, हॅपिनस जोडूंक सगल्यो वस्तू करता. धांवता, उठटा, जोडटा, मोडटा, सगळें खुशाल जावपाक. आनी कुशालकाय आमची पूर्ण जातली जाल्यार कितें करचें हें आमकां सांगलां. कित्याक आमकां जायते पावटी आमच्याच जिवितान दिश्टी पडटा आसतलें खुशाल आसा आमी, पूण पूर्णताय येयना आमच्या कुशालकायेक. देर इज नो परफेक्शन. आयज खुशाल आसा जाल्यार फाल्यां दुखी जाता. वो कितें ना जाल्यार कितें जाता आमची कुशालकाय पाड घालपाक. सुरवातेक पवित्र सभा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना कुशालकाय सगल्यांक दिवचे पासत शीस भायर सरलेले आनी ही कुशालकाय हीच ती जेजून सांगलेली ती. दुसऱ्यांक दिवपाक जेन्ना भायर सरलेले वेगवेगळे तरेच्यो आडकोड्यो आसल्यो. तातूंतली एक आडकोड कालच्या आनी आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. पेद्रू विदेशां सरशीं वेता आनी पेद्रू विदेशां सरशीं गेलो देखून उजत जाली. विचून काडलेली परजेक कुशीन दवरून म्हणजे जुदेवांक कुशीन दवरून आतां आमी विदेशां सवें वचपाक लागल्यात, भायल्या सवें वचपाक लागल्यात. देखून ही उजत सुरू जाल्ली. तांच्यो चाली म्हणजे जे कोण विदेशी आसात तांच्यो चाली जुदेवांच्यो चालीवन वेगळ्यो. आनी त्योय चाली हे आपोस्ल जे वेतात जावं पेद्रू जावं पावलू ते तांचे भाशेन जायत्यो वस्तू करूंक लागतात. वो तांची संस्कृताय आसा तातूंत इल्ले इल्ले भितर सरतात. आनी असले वेळार ही उजत सुरू जाल्ली. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता हें जी तांचें उलोवप जातालें ही भासाभास जाताली तातूंत एक वाटेन उलोवप आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आयकप आसा. उजत म्हणल्यार झगडी कशी, भासाभास म्हणल्यार उलोवप आनी आयकप. दोनूय वाटेन ते उलयतात आयकतात. सगळे शीस उलयतात, एक एकलो आपापलें मत सांगता. तातूंत भितर पेद्रू विदेशां सवें देव कसलो बरो वावर करता आपणा विशीं हाचे विशीं उलयता जाल्यार पावलो आनी बार्नाबास तांची भोंवडी विदेशां सवें आनी कशे भाशेन विदेशां सवें वो विदेशां मदें हें जेजूचें उतर मानून घेवप जाता हें कळयतात. आनी सगल्यांचें आयकल्या उपरांत जाकोब आमी विदेशाचें जिवीत जोड करचें न्हू हें सांगता. भाव भयणीनो आमचे मदें कसलोय तंटो उपरासता जाल्यार वो आमचे मदें ही आमची खुशालकाय पिड्ड्यार करपाचें कितें जाता जाल्यार हें करूंक गरज. आपोस्तां लागीं शिकूंक गरज. आमी मुखार येवन उलोवंक आयकूंक आनी ताचे विशीं आमी तें सुटावें करूंक उपाय काडूंक. ही कृपा आयच्या दिसाक आमकां मागुया. हेंच जें कितें आयज आमी आयकता आनी नियाळटा तें आमच्या पयले सुवातेर जण एकल्याच्या जिवितान आमच्या घोराब्यांनी जावंक, आमच्या गांवांनी जावंक, आमचे विलेज पंचायत आसात, आमचें राज्य आसा. ह्या दिसांनी ऑपोजिशन आनी गव्हर्मेंटा मदें झगडीं केस्तांवां जायत रावतलीं. एकामेकाच्यो चुकी काडप, आदल्यो चुकी काडप आनी हातूनच जरी तर ह्यो झगडीं करून काबार केलें जाल्यार परजेकूय कांयच फायदो जावचो ना, राज्याकूय कांयच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी उलयता आनी आयकता एकामेकाचें
जें कितें चुकीचें आसा तें जाग्यार घालता आनी जें कितें बरें आसा ताका आमी पाठिंबो दिता तेन्नाच आमची उदरगत सारकी जावपाक शकता. हें करूंक आमी जण एकलो आमकां कृपा मागुया आनी जितलेय जाणां की पदवी दिल्ली आसा, जुट्टी दिल्ली आसा, जबाबदारी दिल्ली आसा, तांणी हेच भाशेन वावरूंक पवित्र आत्म्याचें देणें आनी बळ सगल्यांक मागुया. C20, page number 36, C20. Calvarazo, तुझ्या उदाहरणाकडून बदलत तुझ्या उदाहरणाकडून दाखवायचं सर्व म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्नायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुट परगोठुया. तुझ्या वेळचा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सगळे सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत म्हज्या मोगान रावात, म्हज्यो आज्ञा सांबाळात. हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी ती संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक उगडास सकाळीं फाल्यां 6:30 वाजता भू पवित्र संस्काराची बोजवण, त्या उपरांत मीस. आयतारा दिसाक लोकलोकीत मोतयां हे आमच्या SFX म्युझीक अकॅडमीची एन्युअल डे तशेंच सिंगींग कॉम्पिटिशन रेजिना मुंदी हॉलान जातलें सांजेर 5 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. तुमी तुमचो दीस सांबाळून दवरचो आनी सगल्यांनी येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे, तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी मोहिमा परजोडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारार सोडवंडराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. Kushal dados samirauche Montaci vite kutzvore Babunaci vite koe Amchikaza božena Nitorame more unga Amzoma Usha